जय श्री विमलेश्वर. आमचे हो मेळ श्री विमलेश्वर रवळनाथ मेळ. आमचो रिवण गांवांत आमचे दाद आमचे सगळे 5 वांगडी आसात. हे सगळे वांगडी एक जण आमी हो शिगमो करतात. आमकां हो शिगमो पयलीं दिसा आमी नमन घेता मांडार. मांडार नमन घेवन हे शिगम्याची सुरवात जाता. मांडार नमन घेतकीर आमचो रवळनाथाचे अवसर येता. तो अवसर आमकां आमचे शिगमो कसो खेळपाचो तेजे आमकां मार्गदर्शन करता. प्लस आमकां निरोप दिता खेळपाचो. तें जातकीर मागीर दसमी आमी देवूळ खेळटात. देवळा कडेन आमगे विमलेश्वर देवळा कडेन देवूळ खेळटा तेन्ना आमी आमचो मेळ आसा तो श्री किटनाथ मेळ म्हणटात. तसो म्हणून आमी चावणुकें हें आमच्या मेळाचें एक मुख्य हें आसा. आनी मागीर चौरंग आमी चावणुकें म्हणून विमलेश्वर कडेन आमच्या मेळाची सुरवात करतात. चावणूक चौरंग म्हणटात. चौरंग म्हणटा ते आमचे भुरगे आसात तालगडचे भुरगे. ते भुरगे आपले जी तालगडचो खेळ म्हण तोणया खेळ म्हण तो सादर करतात. तितून आमी थोडी बारीकशी नाटकूय बसयतात जी इतिहासीक पौराणीक जावं अशें सामाजीक हेजेर आदारीत आसतात. ती नाटकां जातकीर मागीर आमचो परतें देवळांत आमी घराणें घालता देवाक. ती आमकां तेन्नाय आमची रवळनाथाची कूळ थंय येता आनी ती आमकां मुखाल्ले खेळ कसो करपाचो ते मार्शें आमी शीम झुगोवप आसतात. ज्यो आमी कोळमां मागीर केरी आनी फातमा शीम ती झुगोवप आनी ताका ताकद घेवप. ते आमचे शास्त्रांत जे आसा ते आमकां बाळांत आमकां मार्शें करता. ते प्रमाणे आमी मागीर ते शीम झगयतात. तेजे मदीं आमी देवूळ खेळटकीर आमी 3 दीस 4 दीस मेळटा. ते म्हणजे आमी सगळे आमी गांव खेळटात. सगळे 10 जाण आमी गांव खेळटात. हेच काम म्हणजे आमकां जाणटेल्यांक आमकां शिकयल्लें जी आमी तालगडी जावं ही चावणुकी जावं चौरंग ही तेन्ना आमचे दावा रावताले. ते आमी थोडे इल्लें आमचे भुरग्यांनी ते आस्मनात केलें आनी ते आतां आमी तेंगे जाणटेल्यांक कितें करून चालून हाडला ते आमी फुडोवप आमी प्रयत्न करतात. तितून आमचे तरणाटे आसा तितून आमचे जाणटे आमचे बरोबर आसात. तेजे बरोबर आमचो एक प्रयत्न आसा की ही जी आमची परंपरा आसा ती अशी अखंड चालू उरची आनी ती मुखार आमचे जे आतां हे ल्हान भुरगे आहात तरूण भुरगे आहात तेंच्यांनी ती सांबाळून दवरची आनी तेंचे फुडें म्हळ्यार चालू उरची हो आमचो एक प्रयत्न आसा. आमचें कशें आसा आमी आमच्या गांवांक एक आमी कमिटी तयार करतात. एक वाड्याचो एक मेंबर आनी तशें करून आमी ते भुरग्यांक हाडटात. एक 20 जाण 25 जाण 30 जाण अशे आमचे भुरगे जातात. आनी 1 म्हयनो पयलीं आमी ही मिटींग घेतात आनी 1 म्हयन्याक आमी सुरवात करतात भुरग्यांक शिकोवपाचें. ते आमी आमचे हे पयलींचे डाव जे आसात तालगडी तोणया खेळ तो आमी एक तांकां जे पयलीं स्टार्टींग साकून शिकले कडेन आसात ते आमी इल्लें तांकां आमी दाखोवपाक स्टार्ट करतात. दाखयले म्हणटकीर मागीर ते एक प्रॅक्टीस जाता आनी हो आमी चालू दवरतात डेली. तितूंत भितर आमी नाटकां बसयतात. कोंकणी पौराणीक ही नाटकां बसयतात. आनी गोफ आसा आमचो
तो बसयतात ते 1 म्हयन्या भितर आमी तेंची ट्रेनींग चालू दवरतात.